एक जैसा दिखता है, एक जैसा पकता है, लेकिन असली फर्क यही है। हमने इसमें 9 तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए हैं। एनर्जी के लिए विटामिन B12, ताकत के लिए आयरन, इम्यूनिटी के लिए जिंक। सर्टिफाइड, टेस्टेड। आज की इंडियन फैमिलीज के लिए बनाया गया है। साधारण चावल मत चुनिए, सही चुनाव कीजिए। पंचामृत फोर्टिफाइड राइस। चार्ट हो सगळ्यांचोच वीक पॉइंट असताच की आमकां एक वेगळे पायप आसपाक जाय आशिल्ले. म्हजें सगळें लक्ष आतां हांव विसरलें की हांव इंटरव्यूक बी बसलां. आमकां प्रोटीन्स युजली मेळना बिकॉज वी आर प्युअर वेज. अमेझिंग. हो म्हाका दिसता बेसन तें एकूच कळना. केन्ना केन्ना तुमी वता किचनांत रांदपाची संवय आसा? प्राचीन किचनान वचपाक आनी ताका करपाक आवडटा. मुद्दा किचनांत वता पूण आनी ताका पळोवपाक आवडटा. हांव आतां कारले स्वताच्या मनाक समजावून खावपाक लागला. आय यूज टू हेट इट लायक एनीथिंग. आमकां 5 म्हयने एक सिलिंडर असो पावतलो. वी डोंट हॅव विकेंड्स ऑन सॅटर्डे संडे. स्पेशल तांकां नांव मेन्शन करतले. नमस्कार. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड प्रुडंट मिडिया चॅनलाच्या टेस्ट बर्ड कार्यावळीत हांव मानसी केळकार सगळ्या पळोवप्यांक आनी आस्वादकांक मायमोगाचो येवकार दिता. इश्टानो, कोणें खरेंच म्हणलां, संगीताची भास ही काळजाची भास. काळजाक भिडपी आनी तना मनाक तृप्त करपी अशें हें संगीत. आयज आमी ज्या घराच्या प्रांगणांत उबी आसा त्या घराचेर फक्त सरस्वतीचीच कृपा देणगी ना, पूण त्या वांगडा अन्नपूर्णेची सासायूय त्या घराक लाभल्या. मंगेशी देवस्थानाच्या पांया तळाकडे अशें आशिल्लें हें घर हें अभिषेकींचें घर. हॅलो. थँक्यू सो मच. दिन गेले भजना वेळ सारे दिन गेले. मुग्धा आणि प्राचीचो रियाज चालू आसा तो म्हणसर हा सुंदर अशें अभिषेकींचें घर आमी पळोवया. रमण्यात कमविला बालपणा. रमण्यात कमविला यौवनात घन लौकिक प्यारे. यौवनात घन लौकिक प्यारे दिन गेले भजना वेळ सारे दिन गेले. आयज आमच्या मदीं आसा संगीताच्या मळार जाणी भरपूर नांव केल्लें आसा आनी आपली अशी वेगळी वळख घडयल्ली आसा. फ्रेंड्स म्हणनासतना हांव एक स्पेशल तांकां नांव मेन्शन करतलें. स्वर सखी आमच्या मदीं आसात, ते म्हणल्यार मुग्धा बायगांवकर आनी प्राचीबाई जठार. तुमकां येवकार ह्या कार्यावळीन, टेस्ट बर्ड कार्यावळीन तुमकां भरपूर हांव येवकार दिता. आमी आमचें उलोवप सुरू करण्या पयलीं आय विल ऑफर यू दीस. वाव, हें कितें? वाव, कितलें सुंदर. वेगवेगळ्या प्रकारचे लाडू आसात चित्रामय प्रोडक्ट्साचे, जे आमकांय दोगांकूय खूब आवडटात. सो यू कॅन ट्राय एनी वन. म्हाका हांगा दिसता की पळोवप्यांकूय हांव दाखोवपाक सोदता की हांगा एकाच प्रकारचे लाडू ना, कितलेशेच प्रकारचे लाडू आसा. मुग्धा, आय विल लव टू नो की खंयचे खंयचे लाडू हांगा आसा भितर. हां,
तो मोठो दिसता तो डिंकाचो लाडू. हय हो डिंकाचो Yes. लाडू, ताच्या मागीर आसा तो नाचणी. नाचणी. हय. ताच्या मागीर चोकोरागी बाई. हा तेच म्हणटा हो असलो कसलो लाडू वेगळोच. ओके पौष्टिक पण खूप फॅसिनेटिंग फॉर म्हाका सगळ्यात पयलीं लक्ष ताचेरूच गेलें. कोको. येस मागीर? तो आसा तो पिठाचोच पूण Okay. तातूंत ड्राय Dry फ्रुट्स fruits. आसात. ओके ताच्या मागीर आसा तो Dates आणि dry dates. fruits. ओके हो म्हाका दिसता बेसन हा, मदीं तो आसा तो. बेसन. ओ ते एकूच कळ्ळां. हो. ते मागीर परत आसा तो- पिठाचो लाडू आणि गूळ आसा तातूंत म्हणजे हा. साखर ना. इट इज हा, व्हेरी हेल्दी. गोड आणि हा, हा. पीठ. हो. हिरव्या मुगाचो. ओके हो मुगाचो. हय तो ओके. मुगाचो. इतलें बरें सुंदर दिसता म्हणजे पळोवपाकूय खूप नाजूक दिसता सामकें म्हणजे हँडमेड. हय. हय So, आता- घरगुतीच आसा आणि हेल्दी तर आसाच आसा कारण घरान करून तांणी मुद्दाम हेल्दी प्रोडक्ट्स लोकां खातीर दवरले. मयुरा अभिषेकी आणि चित्रा केळकर म्हणजे Okay. अभिषेकी आम्ही ज्या घरान आयला तातून म्हणजे ती सध्या हांगा रावतात. हा तर हे तांणी केल्ले लाडू आसा. अरे वा सो चित्रमय नावाचे प्रोडक्ट. जे म्हाका सगळ्यांत चड फॅसिनेटींग दिसलो चड चोकोरागी. चोकोरागी ताचो हांव एक आस्वाद घेता. तुमच्या सगळ्या वतीन हांव आस्वाद घेता आनी तुमकां कळटा. टेस्ट खरी सुंदर आसा. आय कॅन फील चोको पावडर रागी चड गोडूय ना आनी गांवठी तुपाचो इतलो सुंदर फ्लेवर येता. हांवूच सगळें कित्याक हो तुमी बी घेयात न्ही, तुमी नॉन गोड करात. आनी सगळ्यात पयलीं तुमकां हांव परबी दिता तुमची कट्यार काळजात घुसली ह्या नाट्य प्रयोगाक इतली दाद मेळटा लोकां कडल्यान, तशीच वावाय मेळटा. म्हाका मुद्दम जाणा जावन घेवपाक जाय ह्या नाटकाचो तुमचे कडल्यान तुमचो प्रवास कसो सुरू जालो ह्या नाटका बद्दल. बेसिकली गोंयान एक नाट्य स्पर्धा जाता, महिला राज्य नाट्य स्पर्धा संगीत नाटकाची. आणि ती पळोवपा खातीर आमी 2-3 मित्र मैत्रिणी अश्यो गेल्ल्यो. आनी तातूंत आमचो जो मित्र आसा अनय, ताणें म्हटलें की इतली सगळीं नाटकां दर वर्सा जातात पूण कट्यार हें नाटक जायना. तेन्ना सहज उलोवन गेले आमी की आमचे कडेन आसा न्ही रे गावपी खूब जाणां, आमी करूं शकतात पूण अशें सगळ्यां कडेन आसता अशें ना. आणि हेच आमचें डिस्कशन विजयदुर्गेच्या प्रांगणात पालखी सुरू आसतना जालें. अशें आमी म्हणजे आमची दोगांची कुलदेवी तीच आसा, तिणें आयकलें आसत आनी तो योग घडोवन हाडलो. आनी मागीर जेन्ना सेकेंड कोवीड वेव आशिल्ली तेन्ना आमकां परत वेळ मेळ्ळो कारण सगळे कार्यक्रम आनी सगळें बंद जाले. आनी तेन्ना आमी विचार केलो की जे आमी उलयल्यात ते करपाक कितें हरकत आसा म्हणून आमी त्याची सुरवात केली आनी तें घडलें. आमी ते स्पर्धेक सादरय केलें, ते लोकांक खूब आवडलें. पूण ताच्या मागीर 4 वर्सां गॅप जालो ड्यू टू मेनी रिजन्स. प्रत्येकाची 10वी 12वी कॉलेज अशें सगळें. ओके. आणि आता पुन्हा परत एकदा दादर माटुंगा ह्या संस्थे कडल्यान नाट्य महोत्सवा खातीर आमकां उलोवप आयलें आनी त्या निमित्तान आमी परत संच जुळोवन प्रयोग केले आणि होपिंग फॉर द लॉंग जर्नी फॉर इट. Yes, definitely. Even we are hoping to see all on a many of such shows. आणि तुमच्या कडल्यान खूप खूप येवचे. इतले सुंदर तुमचो ताळो आणि इतली सुंदर तुमची गायकी आसा. खरेंच तुम्ही उलयतना सुद्दां म्हाका अशें संगीताचे बोल अशेंच व्हांवता कशें दिसता पडटा. पण म्हाका तुमकां एक मुजरत विचारन दिसता की स्वर सखी म्हणजे तुम्ही कशें डिसायड केलें ना म्हाका प्राचीच जाय आनी ना म्हाका मुग्धाच जाय आनी ना म्हाका हेच नाटक म्हणजे हे नाटका बद्दल कळ्ळें की कट्यार कळ्ळें. आनी पळोवप्यांकूय हांव सांगपाक सोदतां एक सुंदर जसो योगायोग तांणी म्हणलो की विजयदुर्गेच्या प्रांगणात हो योगायोग घडून आयलो, तसो आयजूय एक सुंदर योगायोग घडून आयला पूण ताचेर मातशें थोड्या वेळान येतली. पूण सगळ्यांत पयलीं स्वरसखीचेर येतली. ही स्वरसखी कशी घडली? एक साधारण 10-12 वर्सां पयलीं आमचो एक संमेलन जाता जे दीसभर आसता, आयतारा सकाळच्यान सांज पर्यंत. त्या संमेलनाचें नांव स्वरवर्षा आसा. आणि ते बी विजयादुर्गेच्या प्रांगणानूच अरे जाता. बाबा माझ्या. त्यामुळे तो कोइन्सिडन्स सगळे असे म्हणजे योगायोगाचो हय, सायज हय, म्हाका हय. दिसता कार्यावळी घडून. हय, हय, हय.
जाल्यार तेन्ना अशें जालें की आमचो दोगांचोय सोलो परफॉर्मन्स, म्हणजे ताचे एका स्लॉटान आनी म्हजे एका स्लॉटान असो आमचो परफॉर्मन्स आशिल्लो. आनी ते दीस जालें अशें की एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तें येवंक ना, ताचो कितें तरी प्रॉब्लम जालो. ओके. सो थोडोसो वेळ आमकां मेळ्ळो, म्हणजे आय थिंक 15-20 मिनटां कितें तरी मदीं आशिल्ली आनी ते खूब रिकामे दिसताले, थंय मंच रिकामो दिसतालो. सो आयोजक आशिल्ले ते आमकां म्हणपाक लागले की तुमचो परफॉर्मन्स जाला पूण आमच्या कडेन वेळ आसा, सो तुमी कितें तरी एकठांय परफॉर्म करूंक शकता काय. आणि म्हजे आनी त्याचे प्राथमीक जे गुरू आसात श्री दामोदरचारी, थंय ते म्हजे सिनियर. सो आमच्यो बंदिशी किंवा जे रागांचे मॅटर आसा ते सेम आशिल्ले, कारण आमचे गुरू एकूच. ओके. सो तांणी शिकयल्ले एका रागान, यमन रागान एक बंदिश कितें तरी आशिल्ली, ती आमी थंय प्रेजेंट केली विदाऊट प्रॅक्टीस. डायरेक्ट स्टेजीर गेली आनी आमी म्हणलें 15-20 मिनटां आसा न्ही आमच्या कडेन, सो ती गावया. सो ते गायले आनी ते लोकांक आवडलें आनी आमकां अशें खंय तरी दिसलें की आमी एकठांय गावन सुद्दां मॅच जाता वायब्स. ओके. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देर की पयलीं नथींग वॉज डिसायडेड की आमी Okay. अशें केन्नाच चिंतून नाशिल्लें की आमी एकत्र परफॉर्म करतलीं. सेपरेटली एका प्रोग्रामान परफॉर्म केलां, पूण एका प्रोग्रामान एकत्र परफॉर्म करप दॅट वॉज द फर्स्ट टायम. सो ते तशें स्टार्ट जालें आनी मागीर आमी एक्सपेरिमेंट करत फुडें गेलीं. आणि आय थिंक अशा संमेलनांनय विचारणा जाली की तुमी एकत्र परफॉर्म करतली काय, आणि तेन्नाच्यान ते स्टार्ट जाले. आयज तुम्ही म्हाका ह्या जाग्यार आपयला आनी ह्या इतलो जागो हो सुंदर आसा, हें घर सुंदर आसा. स्पेशल कारण ह्या घरान आपोवपाचें अशें म्हणजे? डेफिनेटली म्हणजे हे घर हे गोंयच्याच न्ही तर भारतातल्या अनेक गायक, वादक, संगीतकार हांव म्हणेन की जांकां बुवा खबर आसात, पंडीत अभिषेकीजी बुवा, हे श्रद्धास्थान आसा आनी त्या श्रद्धास्थानाच्या घरा आयज आमकां ही बातचीत करपाचो योग मेळ्ळो, ही खरीच भाग्याची गोष्ट आमच्या खातीर. ते म्हणजे खरेंच देवाऱ्यांतले पूजनीय स्थान आसा, कारण इतली प्रचंड विद्वान व्यक्ती ही ज्या जाग्यार तांणी हात घातलो थंय सोने केलें. सो मागीर तें कितेंय आसूं, नाट्यसंगीत आसूं, भावगीत आसूं, अभंग आसूं, शास्त्रीय आसूं, ते इवन हिंदीन जर ते आशिल्ले जाल्यार थंय तांणी खूब चमत्कार करतले आशिल्ले. सामकें खरें, सामकें सो खरें. अशा जाग्यार आज आमकां येवपाचो परत एकदा योग मेळ्ळो, ह्या खातीर ही खरीच आमकांय भाग्याची गोष्ट आसा. हांव म्हजें भाग्य म्हणत की ह्या प्रांगणान जंय सरस्वतीची कृपा आसा, पण त्याच वांगडा हांव म्हणत की अन्नपूर्णेची सासाय ह्या प्रांगणांत ह्या लाभल्या. आनी इतल्या म्हाका हांवें आयकलां की इतल्या व्हडल्या व्हडल्या कलाकारांचे ह्या प्रांगणांत पावला लागल्या. आनी खरेंच हांव म्हणत की आमचें भाग्य, जो योगायोग हांव म्हणटालें की तांच्या घरान, म्हज्या बुवांच्या घरान आमी आसा. आनी तुमचें नाटक संगीत कट्यार काळजांत घुसली, तांचें संगीत ज्यांच्या हातांतल्यान घडलें, तांचें घर आनी इतलो सुंदर योगायोग हो आमचो घडून आयला, म्हणल्यार आमचें भाग्यच तें. मुग्धा आनी प्राची बरोबर अश्योच गजाली चालूच उरतल्यो, कारण अजून म्हाका दिसता खूब कितें कितें बरें बरें येवपाचें उरलां. पूण त्याच वांगडा एक धाकटोसो विसव आमी हांगा ह्या वेळार घेता. तेन्ना पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड पावर्ड प्रुडंट मिडिया चॅनलाच्या टेस्ट वर्ड कार्यावळीन एक ल्हानसो विसव घेता आनी परत आमी रोखडीच येतात. From the house of Panchamrita. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड पावर्ड प्रुडंट मिडिया चॅनलाच्या टेस्ट बर्ड कार्यावळीन परत एक फाटी आस्वादकांक आनी पळोवप्यांक परत हांव फाटी येवकार दिता. आनी होदोळ हांवें म्हणिल्लेंच
की ह्या घराचेर ज्या वास्तून आयज आमी आसात आनी भासाभास करता मुग्धाबाई आनी प्राचीबाई बरोबर, तेन्ना हांवें म्हणिल्लें की ह्या वास्तूचेर सरस्वतीची कृपा आसाच, पूण त्याच वांगडा अन्नपूर्णेची सासाय हांगा कित्याक आसा ते आयज आमकां मुग्धाबाई आनी प्राचीबाई सांगतली. जे लाडू आमी आत्तां पळयले की तातूंत तांची स्पेशालिटी म्हणजे आमी अशें म्हणटा की जे कितें टेस्टी आसता ते नॉट नेसेसरिली हेल्दी आसताच अशें ना. सामकें बरोबर. आणि ते तशें लागना म्हणजे आमी घरा कडेन कितें केलें की ना आतां हाका ती टेस्ट ना जी विकत कितें आसा ताका अशें आमी म्हणटा. पण हांगा एक्सेप्शन इज दॅट की दिस इज व्हेरी हेल्दी. Okay. आमी डिस्कस केल्लें होय, होतं की होय. सगळें जीवनसत्व किंवा जी कितें आसा ती हातून आसा. तर ज्यांचे हे तुमी लाडू आमी सगळ्यांनी खाले हे प्रॉडक्ट्स तांची स्पेशालिटी म्हणजे चाट. वाव. आणि तो आमचो वीक पॉइंट इवन म्हजोय वीक पॉइंट तो. ऍक्च्युली चाट हो सगळ्यांचोच वीक पॉइंट असताच मोस्टली. पूण बरोबर. आमच्या केसीन कितें जाता की आवाज आमी सदांच म्हणटा की सामकें. खावप म्हाका तीच म्हणजे म्हजे तकलेन तेच आयलें, अरे तुमी कशी चाट प्रिफर करता अशें म्हणून. सो आमी सदांच म्हणटा अशें गमतीन की आमकां एक वेगळे पायप आसपाक जाय आशिल्ले एटलिस्ट गाणाऱ्यांक, म्हणजे आमकां जाय तें खावपाक मेळटलें आशिल्लें. पण वी हॅव टू बी व्हेरी कॉन्शियस. सो त्या कारणा खातीर आमकां चाट आवडटा तर खरें, पूण मागीर ते उदक कसलें वापरलां, प्रोडक्ट्स कसले वापरले हाजो सदांच बॅक ऑफ द मायंड विचार चलतालो. परत अशें जाता की प्रोग्राम लागीं ना न्ही तेन्नाच खावप, एकदां ते फ्रिजांतलें थंड येता मागीर कितें करप असो सदांच प्रश्न पडटालो. चित्रमय प्रॉडक्ट्स हे सोल्युशन आमकां मेळ्ळें आनी आमकां फिजिबल आसा, लागीं आसा. सो आमी बेस्ट जालें न्ही, अशें सामकी देणगी म्हणटा वन तशी. स्टेप सोल्युशन. वन स्टेप सोल्युशन सगळे गोंयान लागीं लागीं मेळटा आनी तातूंतल्यान ही चाट. पूण खरें म्हणल्यार चाट हो असो कितें न्ही सगळ्यांचो असो वीक पॉइंट, म्हणजे ताका तूं रेजिस्ट करूं आणि आय शकना. थिंक इट इज व्हेरी इंडियन. आय मीन पिझ्झा बर्गर एक तरफ and it's here. वाव. ओके, म्हणजे सगळें लक्ष आतां हांगाच गेलें. थँक्यू सो मच. म्हजें सगळें असो- लक्ष आतां हांव विसरलें की हांव जशें इंटरव्यूक बी बसलां. हांव आणि मुग्धा आमी दोगां एकठांय येवन आमचे स्वरसखी अशा नांवान प्रोग्राम्स करता, कन्सेप्ट्स करता. तशेंच चित्रा केळकर आणि मयुरा अभिषेकी ओके. ह्या दोगांनी मेळून सुरू केल्लो हो विमन एम्पावर्ड बिझनेस आसा. खऱ्यांनीच. सो आणि खूप व्हरायटी आसा. आणि जशें हांवें म्हणलें तशें की इट इज हेल्दी अँड टेस्टी. इट इज नॉट जस्ट टेस्टी. पूण ही जी भेळ आसा पळय, म्हणजे जे चाट हांगा सर्व केला ते म्हाका युजल अशें चाट दिश्टी पडना. मातशें म्हाका सांगता, एक्सप्लेन करता हे कितें वेगळें आसा तें. एक आसा ती हाजी स्प्राउट्सांची कडधान्यांची हय. भेळ आसा. कडधान्य. म्हाका खूप स्प्राउट्स दिसता भितर. म्हणजे कितें कितें आसता इन्क्लुडेड, कितें कितें आसा भितर? तातूंत बाकी सगळे आमचे चाटा खातीर आमी यूज करतात ते सगळे शेव आणि हे सगळे कंटेंट आसाच. पूण मेन ताजो जी बेज आसा ती सगळे उसळ आणि मूग, छोले, जे काबुली चणे. हो, म्हाका दिसता मूग आसा, हय. मसूर मसूर आसा, आमचे चणे आसा. हय. म्हाका पळोवन सामकी तोंडाक इतली रूच येता. आनी म्हाका हे कितें म्हणलें, दही भल्ला. दही भल्ला. येस, वी आर व्हेजिटेरियन्स. आमकां ताक धंय म्हणजे आमचें सर्वस्व. सो तातूंत परत अगेन चाट कंटेंट सोनेकर सुहागा. सोनेकर सुहागा. विच इज हेल्दी बिकॉज हातूंत आमकां प्रोटीन्स युजली मेळना बिकॉज वी आर प्युअर वेज. सो हे ते नीड कंप्लीट करता. सो आय थिंक ही तांची स्पेशालिटी आसा की दे हॅव स्प्राउट्स चाट. सो दॅट इज द बेस्ट चाट यू कूड एवर हॅव. प्लीज हॅव. प्लीज हॅव. म्हजें लक्ष हांगाच आसा. सॉरी, इट इज सो डिस्ट्रॅक्टिंग. पण तुमच्या वतीन हांव एक बायट घेता. खरेंच बरें आसा, खरेंच बरें आसा. काय सामकी अतिशयोक्ती आनी काय अशें भरभरून अशें फ्लॅटर बिटर करपाक न्ही, पूण खरेंच बरें आसा. एस्पेशली चाट जर आमी म्हणपाक गेले, खूप फावटी अशें जाता की भायर जो गाडो आसता तांची टेस्ट जी आसता ती हॉटेलान किंवा घरान केल्ल्या हातून मेळना. बट दीस इज अ व्हेरी गूड कॉम्बो
की हांगा ती टेस्ट पूण सगळे घरान व्यवस्थित आपल्या हातान आणि बरे प्रोडक्ट्स वापरून केल्ले. म्हणजे एक्झॅक्टली हांव म्हणू शकता की घरावे चाट कशे आसचे ते हांगच्यातल्यान शिकचे. पूण त्याच वांगडा म्हणजे म्हाका आतां कळ्ळें की तुमची फूड प्रेफरन्सीस अश्योय बी वता. म्हणजे तुमी मातशे पर्टिक्युलरली मातशे एक चीट मील तुमी करतात. पूण तुमी तुमच्या हातून हेल्दी जेन्ना हांव म्हणना की हेल्दी आनी हायजिनीक जेन्ना तुमी गजाली इन्क्लूड करता तेन्ना तुमी कितें कितें लक्षांत दवरता की म्हाका बाबा होच प्रोडक्ट खावपाक जाय, हो प्रोडक्ट कंज्यूम करपाक जाय, अशें तुमी कितें लक्षांत दवरतात? किंवा जेन्ना कोणी आतां भरपूर भुरगीं आसा जी संगीताचो अभ्यास करता तांणी कितें कितें लक्षांत दवरपाक जाय? सगळ्यात पहिली गजाल म्हणजे प्रत्येकाची प्रकृती आपण म्हणजे स्वतःक इंट्रोस्पेक्ट करप की म्हाका कितें चलता आनी कितें चलना. आणि मागीर जें चलता म्हणून खंयचेंय खावप न्ही. एक तर आजचो काळ असो आसा की जे म्हज्या आजी आजोबांक ज्या पद्दतीन तांदूळ सुद्दां जसो मेळटालो तसो आतां मेळना. आनी ताका कितें कितें कॅमिकल्स आनी हे लायटनाच घातिल्ले असतात, ताजे मागीर पॉलिश करतना सगळे केल्ले आसता. सो आमी जे प्रोडक्ट्स भायल्यान घेता मातशे लक्षान घेवन वाचून वाचपाचे कश्ट करपाक जाय. कारण खूब फावटी आमी घेतना डायरेक्ट उकलून दवरतात. तशें न करता जे कितें हाता मेळटा ते काडून आमी दवरपाचें. किंवा आमी जे एड्स पळयतात जस्ट व्हडलो ब्रँड आसा एंड वी पिक इट अप. सो बेटर इनग्रेडियंट्स मातशे वाचून जर घेतले जाल्यार ते चड बरे पडटले. आणि वी हॅव पंचामृत इन दॅट केस. म्हणजे तांचो रायस करेक्ट मी प्रिफर करता पंचामृत. आणि बाकी सगळे प्रोडक्ट्स जशे तेलूय आसा बिकॉज वी नीड टू बी व्हेरी केअरफूल. जेन्ना आमी ऑयली सामकें घेता तेन्ना खूब विचार करून अश्यो गोष्टी करच्यो पडटा. पूण एट दॅट टायम दीस थिंग्स. पूण आनीक आतां मातसो आडवाटीचो प्रश्न विचारता की केन्ना केन्ना तुमी वता किचनान रांदता किंवा रांदपाची संवय आसा? प्राचीन चड आसा, ओके. खूब कमी आसा. ओके. आय एम असिस्टंट. म्हणजे जालें कितें की घरान एक तर म्हजी आई होममेकर, शी डिडंट डू द जॉब. आणि म्हजी आतां माय आसा ती जरी जॉब करत असली तरी सुद्दां शी इज व्हेरी क्विक. सो तिजे अशें एका वरान सगळें जेवण जाता. हांव केन्ना केन्ना म्हणटा की अशें 10 हात घेवन उबी म्हणजे रावता. मॅजीक म्हाका खबर ना तांचे कडेन मॅजीक वॉन्ड बी कितें आसत जाल्यार, कित्याक तांचे कडेन इतले बेगीन कशें जाता म्हाकाच कळना. हय. सो हांव असिस्टंट रोलान आसता. सो म्हाका खबर आसतात गजाली पूण प्रत्यक्ष करपाची वेळ खूब कमी फावटी येता. पूण तूं केन्ना रांदता जाल्यार खंयचो तुजो असो फेवरेट डिश की म्हाका हो डिश करपाक म्हणजे म्हाका कोणूच लागना असो? अरे बापरे. हांवें अशे खूब डिशीस हांवें ट्राय करूं ना. पूण येस म्हणजे जे म्हाका घरा सांगतात एस्पेशली आफ्टर मॅरेज, कारण लग्ना पयलीं इतलो चड म्हाका संबंद येवंक ना. खूब जाणां घरा आसल्या कारणान तांणी टेक ओवर केल्लेच आशिल्ले. भोपळ्याची भाकरी करतात किंवा तवशाची भाकरी. हय. सो तो जो प्रकार आसता तो म्हजो चड करून बरो जाता. केळ्याचे मूग तो एक प्रकार खूब जाणांक आवडटा. अशें थोडे थोडे आसा. तूं करता अशें ना की सामको तूं सामकें न्यूबी अशें ना. आतां म्हाका जाणें सगळ्यान व्हडली चड तकली आलेली ताजे कडेन येवपाक जाय. अशें तूं कितें रांदता किंवा तुका कितें रांदपाक आवडटा? अशें कांय ना. सिन्स घरान पयलींच्यान संवय आशिल्ली आनी म्हाका किचनान वचपाक आवडटा. आनी थंयच्यो गोश्टी म्हणजे खावपाच्या परस किचनान वचपाक ओके ते इम्पॉर्टंट. किचनान वचपाक आनी ताका करपाक मुद्दा किचनान वता पूण ताका पळोवपाक आवडटा. गॅसार वचपाक आवडना. ते सगळे आवरपाक आवडटा, तयारी करून घेवपाक आवडटा. यू डू. ओके. बट तूं कितें रांदता? ना, डिपेंड्स ऑन द प्रिफरन्स. समजा घरा कडेन कितें तरी आसा आनी कोणी तरी येवपाची आसा जाल्यार वॉट एवर इज देअर एट होम. हांव सगळ्या गेस्टांक हो एक प्रश्न विचारता की आमी ल्हान आशिल्लीं आमकां कांय गजाली आवडच नाशिल्ल्यो खावपाक आनी आतां आमकां त्यो आवडटा म्हणजे खावच्यो पडटा. अशी खंयची गजाल आसा? खिचडी म्हणजे किंवा जे मी उसळ दाळ तांदळाची खिचडी ती म्हाका अजिबात आवडनाशिल्ली. पूण हांव 8 वर्सां पुणे आशिल्लें. आफ्टर 12th हांव थंय शिफ्ट जालें फॉर म्युजीक आनी फर्दर स्टडीज.
जाल्यार तेन्ना मात ते सगळे भायले डबे आनी खावन 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 इतलो वाज येतालो की तेन्ना ती डाळ खिचडी जी आसा म्हणजे जी आमी करता ती म्हणजे हे सर्वायवल किट. हय दिस इज द आय यूज टू हेट इट लायक एनीथिंग पण आतां हांव जेन्ना Go to करता किंवा food. खाता तेन्ना हांव लायक ओके फायन. व्हॉट अबाउट यू मुक्ता? म्हणजे घरातले काय आवडना अशें नाशिल्लें, तातूंत मेनली म्हाका कारले आनी वांगे अजिबात आवडनाशिल्ले, जातूंतले हांव आतां कारले स्वताच्या मनाक समजावून खावपाक लागला आनी वता आतां भितर. पयलीं वचत नाशिल्लें जे वता. म्हणजे खूप जाणांचो हो प्रॉब्लेम आसा. आमकां दही भल्ला आपयता. अदळच्यान वाट पळयतालो. दोनच्यान बाबडो वाट पळयतालो म्हाकाय बी टेस्ट करात. आमी हे टेस्ट करून पळोवया. रावचे न्ही आसूं खूप दवरलो. हांव टेस्ट करता दही भल्ला. अमेझिंग. सबस्टन्स म्हणटले आनी टिपिकली म्हणजे म्हाका खरें सांगून दिसता म्हणजे घरावो टेस्ट, घरावो आस्वाद, घरावो स्वाद सगळ्यां आसा भितर आनी इतलें सुंदर. खंयच खंय आडेचो टेस्ट ना. जाय तशें जाय तितलें स्पायसी आसा, जाय तितलेंच गोड आसा आनी खरें हायजिनीक कशें आसचें ती देख हाजे कडल्यान घेवची. आनी तुमकां म्हणजे एस्पेशली हांव मुग्धा बायक विचारपाक सोदतां, लायफ पार्टनर जेन्ना आसता तेन्ना ताजे फूड प्रेफरन्सीस आसतात त्यो, सो तूं ते कशें मॅच अप करून घेतलें? लकीली म्हजो लायफ पार्टनर मे बी म्हणजे ताज्याच शब्दान सांगप जाल्यार आय एम व्हेरी स्मार्ट पर्सन की हांवें पयलींच विचारून घेतलें. ओके. सो ताका ड्यू टू योगा ताकाय खूब अशें खावपाक कशें मेळना. हो मुद्दाम विचारलो हाच्या खातीर क्वेश्चन. आवडटा ताका वेगळे वेगळे टेस्ट करपाक डेफिनेटली आवडटा, पूण ताजो डायट आनी म्हजो डायट हातूंत खूब फरक ना. आनी ताच्या खातीर हांव अशें गमतीनय म्हणटा, जर आमी दोगांच जाण जर घरांत रावलीं जाल्यार आमकां 5 म्हयने 1 सिलिंडर असो पावतलो. वाव. कारण आमचो नाश्तो म्हणजे दूद आनी कितें तरी फ्रूट आनी दनपारां ताका एक कितें चपाती बी जाय जाल्यार, नाजाल्यार हेच मोड आयिल्ले मूग आनी तातूंत कितें तरी टोमॅटो हे अशें मिक्स करून ताजें जालें मील. आनी म्हाका भात खूब आवडटा, सो भात आनी धंय इज माय फेवरेट फूड. हेल्दी फूड अशें. आनी खंयची मागीर भाजी सॅलड अशें घेतलें की म्हजेंय जालें. सो तशेंच मागीर राती कितें तरी ज्यूस शेक अशें करून आमचें आयुश्य अशेंच वतलें म्हणून. सो त्या खातीर म्हाका एक्चुली कांय प्रॉब्लेम जावना. बट एज ही इज फुडी लग्ना नंतर हांवें खूब गजाली टेस्ट केल्यो. वाव. फॉर शुअर. म्हणजे म्हाका ज्या कितल्यो तरी गोश्टी खबर नाशिल्ल्यो त्यो ताणें म्हाका खावपाक लायल्यो. फ्रिक्वेंटली खावना पूण आवडटा. ओके. ओके. आनी प्रतिभाई तुकाय म्हाका विचारून दिसता की तुजो मील कसो आसता, म्हणजे असोच आसता मुग्धा भशेन, सिमिलर टू मुग्धा बाय? सेम. ताका जसो धंय भात आवडटा तशी म्हाका पेज खूब आवडटा. आनी म्हणजे ल्हान आसतना म्हाका आई तेच म्हणटा, बाकी तुजी कसलीच कटकट नाशिल्ली पूण त्या पर्टिक्युलर प्रकारचे तांदूळ आनी तीच पेज तुका आवडटली. म्हणजे आमी ट्रॅवल करतली तेन्ना ती डब्यान ते तांदूळ घेवन बी अशें सगळें आशिल्लें. स्पायसी आवडटा तुमकां काय गोड, काय मातशें अशें नाका म्हाका स्पायसी नाका, गोड तितलें नाका, काय चलता मिडियम? म्हजो प्रिफरन्स गोडा कडेन चड आसा. स्पायसी तितलें म्हाका आवडना आनी आय डोंट प्रिफर. म्हणजे समजा रूच जाली तरी सुद्दां थोडेशें खावन हांव रावता, कारण जशें म्हणलें की आमचें ट्रॅव्हलिंग जागरणां खूब आसता. वॉट अबाउट? सो बेटर नॉट. वॉट अबाउट यू? सेम थिंग. बट म्हाका खूब गोड आवडना. हांव अर्दो लाडू घेतले, ते एक घेता. ओके. सो दॅट इज द थिंग की म्हाका मातशें अगोड चड आवडटा. ओके. सो सगळे आतां म्हाका दिसता आमचे कडेन भरपूर गजाली आसा आनी प्लस आमची चाट आनी दही भल्ला खूब वाट पळयता. हाचो आस्वाद घेवया आनी निमाणे कडेन सेगमेंट पावला. एक्चुली म्हाका सोंपोवपा नाका आनी खूब गजाली करपाक जाय, पूण खंय ना खंय तरी आमकां सोंपोवपाक जाय. एक क्वेश्चन म्हणजे विचारपाक जाय, तुमी दोगांय गोंयकार, तुमच्या खातीर परफेक्ट संडे किंवा एक परफेक्ट रुटीन गोंयकाराचें आसता तें सेम आसता, म्हणजे सुशेगाद काय मातशें धांवपळीचें धडधाकटीचें आसता? उलट आसता अशें म्हाका दिसता, कारण प्रोग्राम सगळे सॅटर्डे संडे आसता. ओके. सो वी डोंट हॅव विकेंड्स ऑन सॅटर्डे संडे. ओके. एक वेळ वीकडेज असू शकता. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड पावर्ड फूड अँड मिडिया चॅनलाच्या टेस्ट वर्ल्ड कार्यावळीचो हांगा भाग आमी हांगाच सोंपयता. पूण हो भाग हांव सोंपोवचो ना.
आयज प्राची आणि मुक्ताबाई आमच्या मध्ये आसा तेन्ना सुरांची मेजवानी. सप्त सुरन की माला अर्पण करे स्वर सखे सखे. सप्त सुरन की माला अर्पण करे स्वर सखे. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती. तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.